वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आसा तुमी? आमी सगळीं बरी आसा. आमी आतां चल्ला भायर सरला आतां वचपाक जेवपाक वयता एक रेस्टॉरंट जे न्यू आसा आमच्या खातीर न्यू. आमी रेस्टॉरंटाक फर्स्ट टायम वयता. खूब अशे रिव्यू आयकला की ते रेस्टॉरंट सामकें बेस्ट आहा म्हणून. अशें ना म्हापसा वयता आमी. ओके, ते रेस्टॉरंट खंय ते तुमकां सांगता मागीर हांव. रेस्टॉरंट नांव कितें तें तुमकां थंय वचून सांगता. ओके, सो भायर सरला आमी हांव आनी शिवनाथ. रिसीव केला स्कुलान. आईक हांव पार्सल हाडटलें तेंच्यान. आई सांगलें हांवें थाली बीन कितें हाडूं नाका, आपल्याक करी हाड खंय तेंचे करी आनी कितें फ्राय. आईक करी आनी फ्राय घेतलें कितें तरी. रायस करता हांव फाल्यां. सो हांव खूब एक्सायटेड आहा. खूब तेंप रावल्लें आमी त्या रेस्टॉरंटाक वचपाक. हेका टायमूच ना. हांवें म्हणटा आयज कशें करून या म्हटलें. मातशें बेगिना भायर सरलां कित्याक खूब रश आसता मागीर एकाक दोनाक न्ही. खूब रश म्हणजे अशें भायर लोक रावतात इतलें रश आसता. ओके, दाखयता तुमकां थंय डिटेल खंय कितें आहा तें. ओके, भायर सरता चला. सो आमी न्ही बायक घेवन वयता. कित्याक खबर आहा, म्हापसा म्हटलें की तुमकां खबर आसतलें तें पार्किंग उरचेंच ना. सो येद्या व्हडलो डबो व्हरच्या पेक्षा कार हे बारीकशे डबो व्हरया अशें ना. आनी हांवें हाडला सनग्लास. भायर सामकें कडक वत पडला. स्कार्फ घेवपाक विसरलें हांव. कडक वता न्ही केंस वयतले म्हाजे. आसूं दुबय वयतना घेतलेलें चश्मो काडला भायर. कशें दिसता कमेंट करा. चला चला. शूट डे म्हापसा. शूट डे म्हापसा चला. सो हांगासर तुमी पळोवंक शकता फ्लायओव्हरचें काम जाय केला. काम चालू आसा. पळय तेवढें जालें दिसना ना. फूल आनी थोडें उरता. हय पळय. सो पावली आमी रेस्टॉरंटान. दाखयता तुमकां भायरसून पयली व्यू दाखयता. सो हें पळयात आसा श्रद्धा क्लासीक कॅन्टीन. सांगा येयला आमी आयज जेवपाक. ओके चला. आमी आयज फर्स्ट येयला. आमकां खबर हांगा मागीर गर्दी आसता न्ही गो. हय अशें न्ही भायर लोक सगळे रावल्ले आसता. आनी हांगासर पळय बरेंशें हें केलां. सो आयज कितें कितें स्पेशल आहा तो वयर बोर्ड मारलेलो आसा दाखयता तुमकां. सो हें आसा आयचें स्पेशल पळय थाली मोडसो किंगफीश चणाक प्रॉन्स आनी रेट सगळे बरयलेले आसा तुमी पळोवंक शकता. लेपो मागीर पॉम्पलेट बांगडो मागीर हांगा स्टार्टरान बी दिल्लें आसा. हें पळयात. सो हें सगळें स्टार्टर आनी हें थाली आसा. सो हांगासर एक तुमकां बेश्टें लूक दाखयता. हें पळयात. तरी हें रेस्टॉरंट धाकटें आहा पण सामकें रिव्यू हें रेस्टॉरंटाचे खूब बरें आसा अशें ना. हय अक्षरशा लोक न्ही रावतात भायर जेवपाक हांगासर. सो पळोवया म्हटलें आयज कशें कितें आहा तें जेयता आमी तुमकां खरेचे खरे रिव्यू दिता तुमकां कळ्ळें न्ही. सो मातशें बसता मातशें बिजी आसा कित्याक आमी बेगीन येयला न्ही ताका लागून. सो हांगासर न्ही स्पेशालिटी सांगा तुवें न्ही बाकी 2 चणाक आनी एक रेशाचो बांगडो आनी कितें बरें तुमचें स्पेशल कितें आसा हांगासर. रेशाचो बांगडो हांवें आयकला बरो आहा म्हणून. सो एक ट्राय करून पळयता रेशाचो बांगडो आनी कितें एक पळोवया. प्रॉन्स फ्राय एक प्रॉन्स फ्राय येदे पुरो. सो हांगासर न्ही रेशाचो बांगडो अशें केन्ना आमी रेस्टॉरंटान न्ही रेशाचो बांगडो केन्नाच घेवंक ना. सो हांगासर ट्राय करता की खूब लोकांची अशी रिव्यू आयकला की रेशाचो बांगडो बरो मेळटा म्हणून हांगासर. सो आयज खावून सांगता तुमकां. ओके, आनी आमी हांगासर घेतला चणाक थाली आनी प्रॉन्स फ्राय घेतला. हांगा 2 भशेन आसा. नॉर्मल रायस उकडा. तूं कितें जाय? उकडा एक उकडा आनी एक नॉर्मल रायस.
उकडे तांदूळ मेळटा, रायस मेळटा सॉरी. हांवें नॉर्मल घेतला, श्रीनाथान उकडा घेतला. ओके, थाली जेवणी मी दाखयता तुमकां. सो हें रेस्टॉरंटात एक बरी गजाल म्हणजे जे हांगा भितर म्हणजे किचनांत कूक आहा पळय सगळे लेडीज आसा आनी तुमकां दिसता आसतलें सॉरी ऑर्डरी घेता. हांगासर सगळे जे काम करणारे कितें जावं कुकींग जावं आनी कितें जावं क्लिनींग बिनींग सगळें तेणें बायलांक एक अपॉयंट केलेलें आसा. सो एक म्हणू शकता की एक बायलांक एक आदार दिला हेणें न्हू शुनाथ. आतां कोणी आनी केलेले आतां एक चेडूं येयल्लें इंटरव्यूक म्हणजे कामाक खातीर इंटरव्यू येयल्ले ताका फालच्यान जॉयन जाय म्हणटा. म्हणजे सगळे हांगा म्हणजे जितले हांगा भितर कोण कोण आहा पळय स्टाफ सगळे हांगा लेडीज आसा. सो ते एक बरें गजाल आसा खरें. सुरय तुका उकडे न्ही. सो हांगासर आमचे थाली येयल्ले आसा. आमी घेतला चोणाक दाखयता प्लेटींग कितें कितें जाता तें तातूंतल्यान उदक सुट्टा हांगासर दाखयता राव. सो हें पळयात अशें आसा थाली. चोणाक रायस घेतला हांवें नॉर्मल रायस. हें आसा प्रॉन्स करी, तिसऱ्यो, किशमूर आनी हें गालमो आं बारीक सुंगटां आसता पळय ते, भेंड्याची भाजी, सोल कडी आनी हें म्हाजें ऑल टायम फेवरेट सुको बांगडो खारो आनी हांगासर आसा सॅलड. सो अशें आसा श्रद्धा क्लासीक कॅन्टिनाचें थाली. म्हणजे जेता आनी तुमकां खरेंचे खरें तुमकां रिव्यू सांगता कशें आहा तें जेवण. सो आतां न्ही तुमकां हांव जेवून सांगता आनी खरें खरें तुमकां रिव्यू दिता म्हणजे कितें आवडलें कितें ना हें तुमकां न्ही खरें खरें सांगतलें. ओके, सो फर्स्ट म्हणजे करी न्ही बरें आसलें न्ही जेवण बरें वयता कळ्ळें न्ही. आनी हांगासर न्ही बारीक सुंगटाचें हुमण आसलेलें आनी तुमकां सांगू हुमण इतलें टेस्टी आसलेलें की सांगतलें तुमकां हांव आनी म्हाका सांगपाक वर्ड ना इतलें बरें आसलेलें. म्हाका खंयच्या रेस्टॉरंटांत न्ही इतलें बरें टेस्ट करी म्हाका खंय दिसूंक ना. म्हाका न्ही करी न्ही खूब आवडलें सारकें होममेड कशें कळ्ळें न्ही बरें केलेलें. आनी ताच्या वांगडा तिसऱ्यो सुका आसलेलें तेंय बरें आसलेलें. तिसऱ्यो सुका सामकें फ्रेश आं नुस्तें. मागीर सुको बांगडो खारो आसलेलो बारीकशें तें सामकें बरें आसलेलें. मागीर भेंड्याची भाजी एकदम बेस्ट कळ्ळें न्ही. आनी गालमो जे बारीक सुंगटां आसता पळय तेजे किशमूर केलेले तेंय बरें आसलेलें. तो सांगपाक म्हटल्यार जेवण न्ही एकदम बरें आसलेलें. ओके, अशें दिसनालें की तुमी रेस्टॉरंटान येयला भशेन अशें दिसतालें की तुमी घरा जेता कशें. ओके, सो हांव न्ही हांगासर म्हणजे जेवण एन्जॉय करता मागीर मेळटा तुमकां. सो हांगासर आमी घेतला रेशादो बांगडो आनी हें आसा प्रॉन्स रवा फ्राय. हे पळया सायजीन बरें मोठे आसा. ओके, सो रेशादो तुमकां खावून सांगता कशें जालें. आनी तुमी पळोवंक शकता सायज बांगड्याचो बरो व्हडलो आसा आनी बरें हांगा मसाला बी स्टफ केला. हें पळय ओके, खूब गरम गरम आहा. जशें हांवें आयकलां न्ही रेस्टॉरंटा बद्दल खरेंच आयकलां हांवें सामकें बेस्ट आहा. गे जेन्ना तुमी हांगा येतले पळय रेस्टॉरंटान या रेस्टॉरंटाचो बांगडो तुमी मुद्दम ट्राय करता. इतलें बरें आसा मसालो सामकें बेस्ट आहा खूब बरें आहा. गे बेस्ट केलं बेस्ट. म्हाका जेवण नाका हें सांगूंक जाता म्हाका बांगडो इतलें बरें आहा खरेंच खूब बरें आहा. आनी नुस्तें सामकें फ्रेश आहा. जरी हें चोणाक आसूं नाल्यार बांगडो नुस्तें सामकें फ्रेश आहा बरें आहा. आनी मेन म्हणजे तुका सांगू जेन्ना हांव रेस्टॉरंटान जेवपाक वयता मेन हांव करी टेस्ट करून पळयता. आनी करी हेंचें इतलें बरें आहा बारीक सुंगटां घालून केलां आनी सामकें टेस्टी आहा करी ना खूब बरें आहा करी आहा. येवपा सारकें आसा हांगासर. आनी प्रॉन्स खावंक सांगता तुमकां. तो हें सायज आसा प्रॉन्स हे पळय बरें मोठे आहा. मागीर मेळत तुमकां ओनर श्रद्धा मागीर तुमकां मेळटा प्रॉन्स. आनी तेणी ते प्रॉन्साक जे मसाला लायला पळय रवा फ्राय आनी चोणाक तो ते मसाला लायला पळय भायर सामकें डिफरंट आहा न्ही खूब बरें आसा. आनी प्रॉन्स सामकें सॉफ्ट खूब जाला
आनी गरम गरम तुमकां हांगा जेवण मेळटलें खरें सांग तुमकां वर्थ इट हांगा येवप आनी श्रद्धा क्लासीक कॅन्टिना येवप आनी जेवप हें वर्थ इट खूब लायक जालें म्हाका खूब लायक जालें मागीर जेवून घेता मागीर मेळटा तुमकां तुमी हांगा पळोवंक शकता थाली सामको चकाचक जाला माझी टू गुड बेस्ट जेवण अशें दिसना की आमी खंय रेस्टॉरंटात येयला अशें दिसता की आमी घरान जेयता कशें सगळें बरें आहा सो जालें आमचें जेवण रावला आमी पेमेंटाक ओके सो आईक आमी घेतला पार्सल सो आई म्हणपाली आपल्या करी कितें हाड म्हणपाली सो करी घेतला पार्सल रेशाचो बांगडो घेतला आई आवडटलें आनी प्रॉन्स रितीकाक प्रॉन्स तो आनी कांय खावचो ना ओके आनी वरायटी आसा हांगा थाली चणाक मागीर किंगफीश बांगडो थाली प्रॉन्स थाली आनी आमी जे घेतला तामोसोय आहा आनी आमी जे घेतला पळय चणाक थाली कितले 290 आं चणाक थाली प्लेट आसा 290 आनी बांगडो थाली बांगडा थाली 150 आनी प्रॉन्स थाली 250 रेट सामके रिजनेबल रेट आसा अशें काय व्हडलेशें हाय रेट ना वर्थ आसा कोणी येवन जेवपी हांगासर पापलेट आहा पापलेट कशी थाली पापलेट थाली 300 एक जी पापलेट म्हारगूय न्ही ताका लागून 300 इज ओके तशें ना भायर इतलें ना 300च्या वयर आसा मेन करी ऑसम आसा खूब लायक जालें म्हाका जेवण येतलें आनी परत कितें सो हें आसा आतां आमी येयल्ले आसा श्रद्धा क्लासीक कॅन्टीन श्रद्धा कोण हें श्रद्धा हें आसा ओनर ओके सो हांवें तुमकां जेवून सांगलें आसा A1 जेवण आसा कांयच कंप्लेंट ना म्हणटा पळय तशें आतां तुमकां श्रद्धा सांगतलें म्हापसा एक तेंचें रेस्टॉरंट आहा आनी खंय खंय आहा तें आमच्या ऑडियन्साक सांग सो जशें मॅडमीन सांगलां आमचे फर्स्ट आमचे रेस्टॉरंट आमी शिवोलच्यान स्टार्ट केल्लें सो शिवोलीम आसा आमची ब्रांच म्हापसा आसा आनी आतां आमी रिसंटली पणजेन घातला एकदम घरगुती जेवण तुमी येवचें सगळ्यांनी ट्राय करपाचें आमी फीश सदांच फ्रेश आसता आमचें फीश ट्राय करा आमची कडी ट्राय करा सो आमची थाली प्रॉपरली एक घरगुती जेवणाची कशें आमी करता सामकें कांयच आमी भायर अशें यूज करना हें हांव पयलीं उलयल्लें सो येवचें तुमी जेवचें आमचे कडेन म्हापसा आमी संडेज ओपन आसता सो खूब जाण म्हाका विचारता पणजी ना पणजी संडे ओपन ना आनी शिवोली संडे ओपन ना शिवोली आसा ओके शिवोली आनी म्हापसा संडे ओपन आसा थाली आनी तुमकां हांगा न्ही चायनीज फूड बी कांय म्हणचें ना ऑथेंटीक गोवन शीत कडी हें तुमकां मेळटलें शीत कडी आमच्या गोंयकारांचें जेवण बेस्ट बेस्ट येवचें आनी ट्राय करचें आनी सांजचें आमकांय फीडबॅक दिवचें हय आनी पणजी खंय आहा म्हणटें गोवा फार्मासी कॉलेज आसा तेच्या फाटल्यान आसा गोवा फार्मसी कॉलेज तेच्या फाटल्यान आनी शिवोली ते शिवोली कीर्ती विद्यालय कीर्ती विद्यालय नियर कीर्ती विद्यालय आनी म्हापसा मार्केटा कुशीकूच जशें तुमी जाणा हे तिनी रेस्टॉरंट आहा पळय हांव सगळे लोकेशन आहा पळय हांव डिस्क्रिप्शनान घालतलें ते तुमी चॅक करचें कोणाक येवपाक जाय ते श्रद्धा हांव एक श्रद्धा एक रिक्वेस्ट करता श्रद्धा एक परवरी काडल्या कितें जावपाचें रेस्टॉरंट आमकां मातशें लागीं पडपाची परवरी तुमच्याच आशिर्वादान आमी जाल्यार हांव देवाड इतलें मागता की हेजे जे बिजनस आहा पळय बरें वयर सरचें आनी एक परवरी एक काडचें आमकां मातशें लागीं आनी परवरी सपोज काडलें न्ही हांव आनी घरा रांदचें ना हेजे कडसून जेवण घेतलें बेस्ट खरेंच घरगुती आं दुसरूच ना की आमी एक रेस्टॉरंटान येयला आमचें काय हेल्थाक काय घरगुती आनी हेल्थाक काय अशें हें ना सद्या जेऱ्यार सुद्दां आनी मेन म्हटल्यार सगळीं बायलांच मेळून करता आमच्या कडेन कोणूच जेंट्स स्टाफ ना Correct, ते सगळीं बायलां म्हणजे रांदताचो पोटान जेवणां दिता सगळीं जाण आमच्या कडेन बायलांच कामाक आसा आनी ताणें बायलांक एक आदार दिल्लो आसा काम दिलें तांकां कितेंय म्हाका जावं मनांच्यान एक हें जाता की खूब म्हाज्या कडेन आतां बायलां काम करता आसा आनी फीलिंग व्हेरी नायस अबाउट बेस्ट बेस्ट सो परवरीचें मातशें डिसायड कर या शुअर जातलें बिजनस बरें वयर सरचें हांव देवा कडेन मागता देवा कडेन मागता आनी बरें तरी हें आहा रिव्यू भारती सिंग येयल्लें हांगासर भारती सिंग कॉमेडियन ते हांगा येयल्ले 3 हांवें एक व्हिडिओ पयली पळय ते येवप म्हणजे पळय तूं चिंतनाका की रेस्टॉरंट धाकटें आहा तें तुमी पळयनाका जेवण टेस्ट हें पळोवन तुमी हांगा येवचें हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता श्रद्धा क्लासीक कॅन्टीन येवचें ओके जेवचें आमी म्हाका सांगात न्ही कमेंट करून कशें आहा तें जेवण ओके थँक्यू आं तुवें ते बिजी आसता ते टायम तेणें काडून उलयलें तें आमचे कडेन कितें तुमच्या जावं खातीरूच करता हें सगळें थँक्यू बरें Thank you so करून much. बरें करून श्रद्धा आं बाय टेक केअर आं बाय सी आं सो आतां आमी भायर सरला घरा वचपाक घरा वचून न्ही तुमकां आईचे रिव्यू सांगता कळ्ळें आई कितें म्हणटा पळोवया आई म्हाका सांगलें करी हाड म्हणून करी हाडला ते चड करी दिनासलेले कित्याक तेंचे थाली सामकें हें आसता न्ही कळ्ळें तुमकां चड अशें करी बीन दिवपाक मेळना सो तेणें दिल्लें म्हाका तेणें थोडेशें करी
ओके सो घरा वचून तुमकां आईच्या रिव्ह्यू सांगता ओके जर आमी भायर सरला सो पावले आमी घरा आतां आई जेवन तुमकां सांगतले ऋतू न्हांवपाक गेला तो आयलो की ऋतुकाक तुका काय कळचें ना ताका तुमच्या प्रायस खूब लायक करी पळयात करी म्हाका हांवें 100 रुपीसाचे मागलेले ते म्हणपाक जायना म्हणपाक कित्याक तांकां थालीक मातशी कमी पडटा न्ही मागीर सो ताणें म्हाका 50 रुपयाचेच दिला सो आसूं पुरो खूब जालें आनी हे पळयात प्रॉन्स फ्राय आनी रेशाचो बांगडो सो आईन शीत काडलें आई जेवंक बसला रे कपडे काडले सो आई लागली जेवपा आई सांगे खरें खरें रिव्ह्यू दी करी कशा बरा कडे पेस्ट बरा याने करी खावप तुवें कितें खालें रेशादो खालो करी खा रे बरें आहा रेशादो ऋतुकाक न्ही नॉर्मल फीश फ्राय खायना रेशादो बांगडोच खाता बरें आहा न्ही आनी करी बरें आहा सो जेन्ना आमी रेस्टॉरंट जेवपाक वयता न्ही चडशी हुमण आसता पळय सुंगटाचे मातशे सायज मोठे आसता सुंगटाचे बारीक सुंगटाचे हुमण न्ही सामकें डिफरंट लागता एक्चुअली टेस्ट एक्चुअली बेस्ट जाता बारीक सुंगटाचे सो हेंचे आहा बारीक सुंगटां न्ही गे बरें न्ही गे बांगडो बरो आहा सगळें बरें आसा ओके तो हें आसलेलें आयचे आमचे आउटींग जेवन येयली ओके तो ब्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड जेयले तो ब्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो जर लायक करा शेअर करा आनी चॅनल सबस्क्रायब करात तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर ऐकता बाय शिव बिझी सर आई बाय म्हण बाय बाय बाय